पाणी पिया आमचे वायदोंगरार पारशे गावान आसात आणि आमच्या मदीं आयज आमचे पारशे गांवचे सरपंच मधुसूदन साताडेकर तशेंच गांवचे पंच मेंबर अजय कलांगुडकर स्थानिक पंच बुगडे मिसेस बुगडे आहा तशीच आमचो पंच मेंबर अजित मोरजकर आहा तसोच आमचो पंच मेंबर स्वप्नील हांगासर आसात आणि सगळे हांगासले स्थानिक खरेंच बरें दिसता उदरगत फुडें वयता मांद्रे मतदारसंघाची आणि मांद्रे उदरगत वयता आसतना सगळ्यांची साथ इम्पॉर्टंट आसा ते प्रमाणे गांवांत पारशे गांवचे सगळे स्थानिक प्रत्येक नागरीक यांची त्यांच्या सहकार्यान आयज आमी पारशाचे उदरगतीक फुडें सरलेले आसात आणि त्या प्रमाणे प्रत्येक रस्ते जे कितली वर्सां डांबार पडोंक नासले ते डांबार आमी हॉट मिक्सिंग सुरवात केल्या आयज वायदोंगर हो इंटरनल रोड ज्या रोडाचेर हांव सदांच ट्रॅव्हल करता आणि सदांच हांव PW डिपार्टमेंटान सदांच बडबडटालो आणि तापयतालो केन्ना जातलो म्हणून फाटल्यान ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करतले फायल क्लियर करून हाडपाक आणि आयज ते हॉट मिक्सिंग जाता खरेंच बरें दिसता हांगासल्या स्थानिकांकूय खूब त्रास जातालो ह्या रोडा विशयी आणि आयज त्या हॉट मिक्सिंगान टोटल कॉस्ट ह्या हॉट मिक्साचे 3 कोटी आहा आणि वायदोंगर तुये गांववाडे हांगासर एंटायर हो स्ट्रेच हॉट मिक्सिंग जातलो आणि इतली वर्सां जो त्रास तांकां जातालो तो आयज खंय तरी प्रॉब्लम सॉल्व जाता खरेंच बरें दिसता जेन्ना पारशे गांवाची उदरगत ही फुडें व्हरता आसतना सगळे पंचायत जावं किंवा स्थानिक जावं हेंचो सपोर्ट सहकार्य आनी तेंच्या आशिर्वादान आयज आमी डेव्हलपमेंट फुडें व्हेल्ले आहा तेका लागून धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक की तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघाच्या उदरगतीक सदांच सपोर्ट केल्लो आसा आनी हेच्या फुडें करतले तुम्ही पळयता आसतले अख्ख्या मांद्रे मतदारसंघात वचत ते हॉट मिक्सिंग चालू आहा रोड वायंडींग चालू आहा डेव्हलपमेंट सगळें चालू आहा म्हणजे मांद्र्याची उदरगत खंयच स्टॉप जावंक ना तेका लागून सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा देवी भगवतीचे धन्यवाद देवी भगवतीचे आशीर्वाद हे आमच्या सदांच आसात हे दाखोवन दिल्ले आहात तेणी आणि हेच्या फुडें आसतले आणि स्थानिक सदैत अशेंच तेंचे म्हणजे देवा कडेन मागता की देवाचे आशीर्वाद सदांच आमच्या जनतेचेर आसचे आणि जनतेचो आशीर्वाद म्हाजेर आसचो हे डेव्हलपमेंट देव बरें करूं. नमस्कार. आज आम्ही वायडोंगर चरीवाड्यान आसा आणि आज खूप तेंप जाले ह्या रस्त्याचे म्हाका दिसता 1.5 वरां सुमार जाले रस्त्याचो प्रॉब्लेम आसलो आणि खूप त्रास जाताले फुडेंच बुगड्यांच्या त्या फुडें घराकडे रामजींच्या घराकडे फुडें खूप त्रास जाताले पाणी पावसान खूप त्रास जातालो ते खातीर आयज ह्या रस्त्याचे उद्घाटनाक आयज हांगासर उपस्थित सगळे आमचे मांद्र्याचे आमदार अजितभाई आरोलकर त्याच बरोबर आमचे गावचे सरपंच मधुसूदन सातार्डेकर आमचे माजी सरपंच विद्यमान पंच अजय कलांगुडकर आमचे पंच वॉर्डाचे सुनीता बुगडे देसाय आणि आमचे पंच मेंबर स्वप्नील नाईक आणि आज सगळे तुम्ही जमलेले पत्रकार भाव आणि हांगा जमलेले ग्रामस्थ खूप बरें दिसता की आमी रस्त्याचे आमचे खूप प्रॉब्लेम आसले आज आमचो मेन रोड आहा थंय सुद्दां आतां आमचे पारसे इस्कॉला कडल्यान फुडें आयज वॉट मिक्सरचें काम सुरू केल्लें आसा ते खातीर आमी भाईक सांगलेले की आमी हॉस्पिटला कडेन गेल्लो रस्तो तो आणि आमकां गरज आसली हे सायडीन जावपाची ते खातीर तांकां आमी काल सांगान ते आयज रस्तो ते सायडीन स्टार्ट जाल्लो आसा आणि बाकीचे रस्ते आसात इंटरनल रस्ते आसात ते रस्ते सुद्दां आमी सांगलेले आसात की आमकां रस्त्याक खूप त्रास आहात भितरले रस्ते आहात ते सुद्दां बाईक आमी सांगलेले आहात की ते खूप बेगीन आमचे ते रस्ते स्टार्ट करून दिवपाचे आमकां जेणे करून आमी रस्त्या खातीर आयज लोकांचे खूप विशय आसात हे विशय लोकांचे घेवन भाई फुडें सरलेलो आसा ते खातीर आमी भाईचे खूप अभिनंदन करता आणि अशेंच फुडें आमकां पारशे गांवांत आमचे जे प्रॉब्लेम आसात ते सगळे सॉल्व करपाक आमकां सहकार्य करचे आमी सदांच तेच्या फाटल्यान आसतले सांगून 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. सगळ्यात पयलीं गांवदेवी भगवतीक नमन करता आणि ह्या थळांतलो देव ब्राह्मणेश्वर राष्ट्रोळी हेका वंदन करता आणि हयसर उपस्थित सगळ्यात पयलीं मनपूर्वक स्वागत करता. तर आज आमच्या मांद्रे मतदारसंघातल्या पारसे या गावात जो वायडोंगर ते तुये ह्या रस्त्याचे हे हॉटमिक्साचे काम
मांद्रे मतदारसंघाचे लाडके आणि लोकप्रिय आमदार आदरणीय श्रीजितभाई आरोलकर यांच्या शुभ हस्ते आता दिसत जावपाचे आसा आणि अशा या कार्यक्रमाक हैसर उपस्थित असतात या प्रभागाची पंच सदस्या सौभाग्यवती सुनीता बुगडे देसाई, आदले सरपंच आणि विद्यमान पंच अजय कलंगुटकर, पंच अजित मोरजकर, स्वप्नील नाईक, तसेच हैसर उपस्थित सगळे पारशे गावचे ग्रामस्थ, तुम्ही पत्रकार भाव आणि सगळे PWDचे ऑफिसर, तुमचे सगळ्यांचे पारशे गावचो प्रथम नागरिक या नात्यान सगळ्यां पयलीं मनपूर्वक स्वागत करता। पारशे गावाचो सर्वांगीण विकास जावचो हो एकमेव शुद्ध हेतू मनान दवरून फाटल्या सोमारा म्हणजे 4 मे 2026 या दिसा आम्ही पारसे पंचायत ही जितभाईची केल्ली आणि ज्या पद्धतीन आज 9 दीस जाले हैसर वायडोंगर ते तुये ह्या रस्त्याचे एक हॉटफिक्साचे काम हैसर सुरू केल्ले आसा। खरोखरच जितभाईचे खूप खूप अभिनंदन करता, कारण आम्ही विकासा खातीर जितभाईक सपोर्ट केल्लो आणि त्या पद्धतीन आज हो विकास आमकां या पारसे गांवान जाताना दिसता। असोच जितभाईचो आशीर्वाद या पारसे गांवाचेर आसचो अशी मनी आशा बाळगता आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। सरपंच उलय सरपंच पंच मेंबर पयलीं घे. नमस्कार। आयज आमच्या वायडोंगरार जो रस्तो आहे जो ओपनिंग करतात आयज आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार आणि खरेंच आयज त्यांचे आभार मानता की प्रत्येक आमची कामां सांगलेली तेंच्यांनी केल्ली आसा आनी आयज जो हो रोड जाता तो इतकी वर्सां कोणीच तेचेर लक्ष दिवंक नासलो। खरो आमच्या वायडोंगरार कोणीच दिवंक नासलो लक्ष आणि आयज आमच्या आमदारान हे प्रत्येक गोष्ट आमी सांगलेली, आमचे देवस्थानाचे म्हणा, रस्त्याचे म्हणा, परत गणपती विसर्जनाचे म्हणा, त्याच्या उपरांत रिटेनिंग जे वॉल असत ते म्हणा, सगळे आयज आमच्या आमदारान ही कामां केल्ली आसा आणि असो आमचो आमदार असल्या आणि मी माझ्या ह्या वायडोंगराच्या वतीन पयलीं तेचे आभार मानते की प्रत्येक कामांक तेणी आयज प्राधान्य दिवन जी कामां केल्ली आसत ती खरीच वाखाणण्याजोगी असत आणि असोच आमचो आमदाराक आमचो सगळ्यांचो पाठिंबो मेळटलो, आमी पाठिंबो दितलो आणि हेच्या फुडें आमी तेका आमची ही कामां करपाक, आमची अशी ही मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत करपाक आमी तेका सपोर्ट करतली। देव बरें।